आयज सगळ्यांनी रिप्रेझेंटेटिव्ह सीएमान केल्ले आसा, त्यांची व्यथा सराक मांडलेली आसा. सीएमान कितें सांगले आयज जेन्ना भेट जाली तेन्ना सीएमाची? सीएमान आमकां सांगलेलें आहा की 1 म्हयन्याच्या भितर आमी जे कितें प्रोसिजर आहा ते करून तुमची रेंव कायदेशीर करपाक आपूण हे करतलो. पूण तेतून तेरेखोल नदी ना न्हू? ते आमी उल्लेख केलोय. तेन्ना तेणी सांगलें की आतां रोखडेच आमी तेरेखोल एक मांडवीचे जावपाचें आहा कंप्लीट, तेच्या उपरांत तेरेखोल घेतले अशें आमकां सांगलें. न्हू आतां म्हाका सांग, सीएम आतां गोंयचो सीएम, तुमचे एमएलए गोंयचे, महाराष्ट्राची बाजू पयली कित्याक आयकून घेता? सगळे गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान रेंवकार हांगासर येयल्ले आसा आनी ते येयल्ले आसा की आमच्या सगळ्या आमी हांगासर पळयतात, आमी पत्रादीर आमी तोरशां घातल्या कारणान आमकां कळटा की हांगासून खुबशे ट्रक विना परवाना म्हणजे पास नासतना सर्रास वयता आनी एकी कडेन आमची जवळ जवळ 1 म्हयनो रेंव आमची इल्लिगल आसल्या कारणान, लिगलायज जावंक नासल्या कारणान बंद आहा आनी महाराष्ट्रासून इल्लिगल अशे 150 ते 200 ट्रक ह्या सायडीन अशे वयता. ते पळोवपाक आमचे सगळे महाराष्ट्राचे ट्रक वयता काय गोंयचे वयता आनी ट्रक रेंवाडटा? आतां ट्रक गोंयचे काय भायले? ना, सगळे महाराष्ट्राचे चडशे. गोंयचे वचनात रेंवाडपाक? रेंव आमकां तर आतां ह्या 2-3 दिसान आमी पळयता की आमी गोंयचो ट्रक पळोवंक ना. हांवें आमच्या बांधवांक सपोर्ट करपाक येयला. कित्याक दुखद घटना आयज आसा सांगचे पेक्षा, कित्याक आमी आयज RTOन रिप्रेझेंटेशन केलें ऑफिसान आनी पुलीस स्टेशनार रिप्रेझेंटेशन केलें. एक्चुली तेंचें म्हणणें वेगळेंच आसा. तेंचे कडेन अपुरो स्टाफ आसा चॅक करपाक आनी हांगा तेंकां तेंचे कोण ट्रक येता पळय ते कांय रिकॉर्ड्सूय मेंटेन करिना. एकदम बाप आसा की हेजेर कंट्रोलूच ना. ते कितें म्हणटा की जे थोड्यो गाडयो आसा पळय ते फास्ट वयता, ते आडोवंक शकना म्हणटा ते. सो ते नायलाज आहा तेंचो. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंकां स्टाफ प्रोवायड करचो दोगांयकूय. आयज ही परिस्थिती गोंयभर उस्पाल्या की आमचे सादो मनीस, सामान्य लोक, जी आमची गोंयची रेंव 1,000 मेळटाली सामान्य लोकांक, आयज ती 2,500-3,000 सामान्य लोक ती महाराष्ट्राची लोक घेता. रोडोन आपले साठयल्ले जे घर बांदपाक ते तांकां दुखद घटना आसा. दुसरी गजाल म्हणजे हांव तुका एक थोडी सांगता की आमी सदांच हे रेंव लिगलायज करपाक वावुरलेले आसा. आयज जेन्ना पर्रीकर सीएम आसतना आमचे कडल्यान सगळ्या व्हड्याकाऱ्या कडल्यान बॅकलॉग रॉयल्टी पे करून घेतलेली. व्हड्याक आमकां GPS बसयल्लो, सगळ्यो तरतुदी आमी केल्ल्यो ज्यो पळय रेंव काडटा पळय, पूण त्यो कांयच तेंच्यांनी कन्सिडर करनासतना कोर्टान आमकां इल्लिगल ठरयलें. जे गव्हर्मेंटान आमकां सांगलेलें आमकां तुमी रॉयल्टी पे करपाची, तुमी GPS हे सगळ्यांनी केल्लें, पूण आयज ते गव्हर्मेंट आमचे ते मानून घेयना. आमकां इल्लिगल ठरयल्लें. आमी काय इल्लिगल न्हू. थोडे आमकां माफिया म्हणटा. माफिया हे ते गव्हर्मेंटान केल्लें आमकां आसा. आमकां लिगल करून दिया, आमचे कडल्यान पयशे वसूल करा. सगळे रेडी आसा आमी पयशे करपाक दिवपाक. आतां तुमकां ट्रक मेळ्ळे येवपाचे भायले महाराष्ट्रांतले येताले? आमी हांगा येयल्ले आसा. आमी सदांच हांगा आसतले आतां. आमी टिमी केल्ल्यो आसा. आमी एक हांगाचे सगळे पार्टाचे मेंबर्स आहा. सगळ्यांनी अशें आयज दिसून येयलें की थोडे दोडा मार्गा वयल्यान गेले म्हणून, थोडे आनी खंयच्यान गेले म्हणून आमकां आत्तां न्यूज येयल्ली आसा. केरिया पळय ते केरिया. सो अशे घटना घडटा. जाणून घेवंक जाय की आयज अशें दिसून येता की हांगा गाडी येयले की ते ऑनलायन 500 पास मागता आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटाक. 500 एक गाडी जर येयली ते 500 पास मायन्स डिपार्टमेंटाक ऑनलायन मागता आनी मायन्स डिपार्टमेंट तांकां पास दिता गोवा ट्रान्झिट करपाक. आनी त्या पास फक्त 2 ब्रासाचो आसता न्हू. पूण हे ओवरलोड करून 3 ब्रास व्हरता. हेजेर कांय नियंत्रण ना. तुम्ही मुद्दाम स्टडी करा की
एका पास कितके हेजो आसता तो आनी हे कितके व्हरता ते आणि पास हो कितलो टाइम पर्यंत एका दिसाक एक पास काय एके ट्रिपीक एक टाइम पास कितलो आसता कितली वरांक व्हॅलिडिटी भाई कितलो असता तो पास 6 वरान कितले ट्रिपी मारप काय एकूच एका पासाक एक ट्रिप ते मागीर कोण चेक करता परत पास टाइम जालो जाल्यार 60 वरां काय चेक करता पूण आमचो रिक्वेस्ट आसा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन अत्यंत तुमी सगळे जाण तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदता ते जे MLA आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आसा आनी सगळ्यांनी एक जावन आतां ते तुमी बेगीनच्या बेगीन हे की लायसन्सां दिवची तशें तुमी हांगा महाराष्ट्राची रेंव आनी इल्लिगल तुमी जशें 500 दिवन हांगा गाडी करता तशीच ही रेंव हांवें तुमी डबल मारा आनी आमकां काडून दिवची जे पळय रेंव पळय ती आमी आमकां तुमचो अपॉयंट करा आमी रेंव हाडटा तुमी हे डबल रॉयल्टी मारा आमी विकता